मोगाच्या भाव भयणींनो, एक मनीस सदां कामांत वेताना तो रस्त्यार इगोर्जेक भितर सरतालो, थोडो वेळ बसून तो कामाक वयतालो. हें त्या इगोर्जेच्या पातळींतल्यान पळयलें आनी एक दीस ताका एक प्रश्न केलें, अरे तूं सारको आसा मरे, मनांत सारको आसा, तूं सदां इगोर्जेक येता आनी थोडो वेळ काडून तूं वयता, तूं कितें करता? त्या मनशान असो जवाब दिलो, हांव हांगा येवन मागणी करता. ताका पाद्रीन म्हणलें, मागणें? कसलें मागणें रे तें? तुज्या लागीं पवित्र पुस्तक ना, मागण्याचें पुस्तकूय ना, खंतूय ना, तूं ओंटूय उलयना, हालयना. तेन्ना त्या वेळार त्या मनशान म्हणलें, हांव हांगा बसून टॅबलेकलां आसा जेजूक पळयता आनी जेजू म्हाका पळयता. जी भावना म्हाज्या खालसान आसा ती ताका सांगता, मनांत सांगता, आनी जी भावना जेजू खालसान आसा ती तो म्हाका सांगता. अशें म्हाजें आहा म्हजें मागणें. भाव भयणींनो, आज सगळे वाचपांत आमी मागण्याचे विचार करुया. आमी आयकलां शुभतमना एक वपार दोग मनशांची, एक फारिझेव. फारिझेव कोण जायत? मी म्हणटा द सेपरेटेड वन, जो आपल्याक पयस दवरतात. दुसरो दोन वस्तूलार पातकी. आनी मागणें करून जेजू शेवटाक सांगता, देवान त्या दोन वस्तूंचें मागणें स्विकारलें. पूण न्हू त्या फारिझेवाचें कित्याक जायत? आमी पळयता की त्या फारिझेवान आपली स्तुती केली, आपले स्तुतोरें वाजयलें, आपलें व्हडपण दाखयलें. हांव हें कोत्ता, तें सांगलें, देवाक सांगलें, तें मागणें न्ही. पूण त्या दोन वस्तूदारान खरें मागणें केलें, कित्याक तेणें नम्रतायेन आपली पातकां उगडास करून देवाचें भोगसण मागलें. भाव भयणी, आमी सदांच मागणी करूंक जाय. कित्याक जाय? आमकां देवाची गरज आसा वो ना? देवाक आमची गरज आसा वो ना? देवाक आमची गरज ना. ताणें इतलें मोगान आमकां रचल्यात, आमकां जाय तें दिलां जीव सारूंक. पूण आमकां देवाची गरज आसा, कित्याक तो आमचो देव आनी सदां काळ आमचो मोग करता आनी आमच्या गरजेन तो पावता. तर आमी कशे तरेन मागणी करूंक जाय? नम्रतायेन, खालतेकायेन, संतोशान, भावार्थान, भरवशान मागणी करूंक जाय. जेन्ना मातशी मागणी करता तेन्ना देव आमची मागणी आयकता. आनी आमी कोणाक मागूंक जाय तर? आपणाकूच न्हू, दुसऱ्यां खातीर. आतां विशय जावन आसा मिरसांग आमकां दिलां देवान सगल्यांचो मोग करूंक. न्ही फकत आमच्या फॅमिलीचो, कुटुंबाचो न्ही, सगल्यांचो. कित्याक देव जेजू मेलो सगळ्या पासत, न्ही फकत आमच्या पास, सगळ्या पासत. सगळे आमचे भाव भयण, ह्या धर्माचे ते धर्माचे सगळे आमचे भाव भयण. तर आमी सगळें मागूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी हें कोत्ता आमी ओळखूंक घेता देव सगल्यांचो बापूय, न्ही फकत आमचो. तो आज कितें भाशेन मागणी करतना पयलो तर आमी थोडो वेळ काडुया सदांच मागणी करूंक. पवित्र पुस्तक वाचुया, नियाळ करुया, तो संदेश आमी आपणावया. तशेंच आमच्या भाव भयणींचो संवसारांत आसात तांचे पासून मागुया, कित्याक तांकां मागणी जाय, सगल्यांक जाय. आमकां देवाची गरज आसा. तो खास आमी हाच्या दिसा आमी नोवेनाक आयल्यान शहरा लागीं मागुया. तो सदांच राती मागणी करतालो, सायबा म्हाका आनीक दी, आनीक दी, आनीक कितें दी, ओतमें दी. तांकां म्हाका बरी खबर सांगपाची खुशी आसा. तसो आमी सगळे पासत मागुया. सगल्यांक तसो देवाचो मोग केलो. आमी सगल्यांचो मोग करूंक आज आमी हे मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.